वाडट्या म्हारगायेक लोक कंटाळिल्ले आसतनाच आता भाजीपाल्याचो दर पळोवन नाका रे बाबा भाजी अशें म्हणपाचो वेळ गरीब तशेंच सर्वसाधारण लोकांचेर आयला। भाज्यांच्या दरांत दिसान दीस वाड जायत आसा। पुराय देशा बरोबर गोंयांतय भाजीच्या दरांत बरीच म्हारगाय वाडल्या। टोमाटाचो दर पळोवन तर आतां सर्वसामान्य मनशाच्या कपलाक आटयो पडपाक लागल्या। भाजयेचें मोल बाजारांत दुपट वा तिपट रितीन वाडूंक लागलां। सगळ्याच भाजयेच्या दरांत बरीच वाड जावपाक लागल्या। सद्याक टोमाट 100 रुपया किलो जाल्यार डब्बू मिरसांगेचें मोल 140 रुपया किलो जालां। टोमाटाच्या दरांत तर दिसान दीस दुपट वाड जायत आसा। 80 वयल्यान तर टोमाटाचे दर आतां 100चेर पावला। बाजारपेठ दराच्या तुलनेत राज्य फलोत्पादन दुकानांचेर भाजीपाल्याचें मोल सवलतीचें आसा। पळयात बाजारपेठ आनी फलोत्पादन दुकानाचेर मेळपी भाजयेच्या दरां मदलो फरक। टोमाट बाजारात 100 रुपया किलो जाल्यार फलोत्पादन गाड्यार 62 रुपया। गाजराचें मोल मात दोनूय कडेन एक आसा। भेंडे बाजारात 70 रुपया जाल्यार फलोत्पादन गाड्यार 37 रुपया किलो। कोथमिरीची एक चुडी बाजारात 30 रुपया जाल्यार हॉर्टिकल्चर गाड्यार 22 रुपया। सवलतीच्या दराक लागून ग्राहक फलोत्पादन दुकाना कडेन वळिल्ले दिसून येता। त्या भायर टोमाट आनी दाळीचो दर दिसान दीस वाडत वता म्हण केंद्र सरकार हाचेर नियंत्रण हाडपाक उपयोजना राबोवपाचो यत्न करीत आसा। सद्याक दाळीचे दर 170 रुपया जाला। सामान्य मनशाक आतां दाळींनी काय जेवणाक चिकन तरी परवडत अशें दिसपाक लागलां। वाडटी म्हारगाय गरिबांच्या दोळ्यांत दुकां जाल्यार मध्यमवर्गीय लोकांच्या कपलार आटयो हाडपाक लागल्या। ह्या वाडट्या म्हारगायेची सरकारान गंभीर दखल घेतल्या। हो वाडटो दर नियंत्रणांत हाडपाक सरकाराचे यत्न चालू आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।